नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमगाचो येवकार। हांव दिप्ती काकोडकर। सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। केरी 70 अणजुणे धरणा लागसार घडलो गाडयेचो भिरांकूळ अपघात। अपघातांत एका तरणाटेक आयले मरण, जाल्यार 5 जाण जाले जखमी। पिडेस्त अक्कलकोट सावन चोरला घाटांतल्यान येताली गोंयांत। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत पडला कुलकुलेची थंडी आनी दाट दुकें। चवरिल्ल्या काजू आनी आंब्याच्या पिकाचेर परिणाम जावपाची शक्यताय। चिमला तोयार तळ्याच्या सुवातेचे उरिल्ले सर्वेक्षण पुराय जावपाच्या मार्गार। सर्वेक्षणा उपरांत अहवाल जातलो तयार। उपरांत आंदोलकांची जातली मुख्यमंत्र्यांकडेन चर्चा। बँक कर्मचाऱ्यांक खातीर सप्तकात 5 दीस काम आनी 2 दीस सुटी लागू करची म्हणून बँकांचो देशव्यापी संप। युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स काला पणजेच्या आझाद मैदानाचेर बँक कर्मचाऱ्यांनी केली निदर्शनां। 2027च्या वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन युती विशीं एका म्हयन्या भितर आपली भुमिका करची स्पश्ट ना जाल्यार स्वतंत्र पक्ष करतलो स्थापन। आदलो मंत्री मिकी पाशेकोची शिटकावणी। आणि दर्यादेगेवेले राज्य म्हणून ग्रीन आणि ब्लू इकॉनॉमी मुखार व्हरपाक गोंय आसा कटिबद्ध। 2050 मेरेन 100% रिन्युएबल एनर्जी कडेन वाटचाल करपा खातीर क्लीन एनर्जी रोडमॅप केला तयार, सांगता मुख्यमंत्री सावंत। आता खबरो विस्तारान। चिमलाच्या प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पा खातीर निश्चित केल्ले सुवातेची जोड तपासणी पुराय जावपाच्या मार्गार आसा। चडशें काम पयलींच सोंपलां। सर्वेक्षणाचे उरिल्ले भाग बुधवारा सकाळी पुराय जातले। त्या उपरांत दनपारा मेरेन संबंधीत खाते निमणो सर्वेक्षण अहवाल सरकाराक सादर करतले, अशें अधिकाऱ्यांनी म्हायती दिली। पळयात। फाल्यां परत येतले सर तुम्ही सकाळी कन्क्लुडिंग एसेन कितें उरलं सर सगळे केला ना ना कितें जालें लास्ट काळोख जाली पॉइंट देर कन्फ्युजन तुम्हाला सकाळी 9 येयल्या 9:30 येयल्या क्लोज करता and then we'll submit the minutes to the government by 10:30 पण एरिया कंप्लीट केला तुम्ही almost 99.999% complete झाला So are you satisfied with the everything as requested as asked by the villagers whatever they have said everything has been met whatever were the concerns of wetland authority has been met and other and I also everything has been taken care in consensus everybody is agreed. so no contradiction no this no contradiction no no what I see it is only mapping we are only putting the site data which is available that is being helpful तर टोटल कितलो एरिया जालो हे केला सध्या आता कॅल्क्युलेट कर मॅपिंग झाला तर फाल्यां सबमिशन करतले गव्हर्नमेंट सकाळी 9 सर येतले ना पडते 9 घेतले प्रलंबित मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान बँकांनी देशव्यापी संप केला। युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स काला पणजेच्या आझाद मैदानाचेर बँक कर्मचाऱ्यांनी निदर्शनां केली। बँक कर्मचाऱ्यां खातीर सप्तकात 5 दीस काम आनी 2 दीस सुटी लागू करची म्हणून तांची मागणी आसा। सध्या बँक कर्मचारी सप्तकात 6 दीस काम करतात, तांकां आयतारची सुटी मेळटा। या शिवाय म्हयन्याचो दुसरो आनी चवथो शेनवार बँकेक सुटी आसता, मात सगळे शेनवार सुटी दिवची म्हणून युनियनाची मागणी आसा। You have gathered here. I'm happy to see the large crowd. Today we have striking and also losing 1 day salary. I have hats off to you, all of you. This demand of 5 days banking is over the decade. We were demanding this 5-day banking with the IBA government, but till today, government is not approving our 5-day banking demand. In 2015, we got two Saturdays holiday. Second and fourth.
Rest, it was assured by the government that we will consider your demand. I will not go in deep because we have many speakers to speak and agenda is single. Making it a very single non-negotiable demand, that is 5-day banking. 2024, the agreement was signed between IBA and UFU that all Saturdays will be holiday, and IBA recommended to the government, but almost 2 years passed, it is lying in the door of government. We have demonstrated in Panji, Madgaon, Vasco, Honda, Sanklim, Bichole. 2 times demonstration was done. We office bearer of all the unions has made a dharna here. We have been sitting here for dharna on 5th January 2026. We have done a signature campaigning also. We have sent a letters to the finance minister by all the bank branches employees. Today, in the entire country, more than 8 lakh employees, officers, clerks, sub-staff are on strike, sacrificing their 1-day salary. More than 2 lakh branches, more than 88 out of it, 88,000 plus branches of the public sector bank, more than 1 lakh branches of the cooperative bank and other private banks are on strike today in the entire country. It's a massive strike involving each and every bank employee, involving the sacrifice of 1-day salary. The question before us, why such a massive strike for this demand? This is a simple demand, a logical demand, a justified demand, and yet the government made 8 lakh employees to go on strike to sacrifice their salary. More than 2 lakh branches have been closed. Our demand started in 2012 when we were preparing for the 10th bipartite settlement. Because you remember, branches in bank branches were working half day on all Saturdays at that time. In 2015, in the 10th bipartite settlement, it was agreed that the 2nd and the 4th Saturday will be holiday, whereas the other Saturday will be full day working. But we continued our demand of Saturday off on all the days. Unfortunately, for the 11th bipartite time, we could not press the demand because we were during the COVID situation. 2027च्या वेचणुके खातीर काँग्रेसीन युतीविशीं एका म्हयन्या भितर आपली भूमिका स्पश्ट करची ना जाल्यार आपूण स्वताचो पक्ष स्थापन करतलो अशी शिटकावणी आदले मंत्री मिकी पाशेकोन दिल्या. हेर पक्षांतल्या कांय फुडाऱ्यांकडल्यान जावपी आरोपांचेर काँग्रेसीचे फुडारी कित्याक ओग्गे आसात असो प्रश्नय मिकीन केला. आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पाशेकोन काँग्रेस पक्षाच्या भूमिकेचेर तीव्र नाराजगी उक्तायला. 2027च्या विधानसभा वेचणुके खातीर काँग्रेसीन एका म्हयन्या भितर युतीविशीं स्पश्ट भूमिका मांडची ना जाल्यार आपूण आपलो स्वताचो पक्ष स्थापन करतलो अशी शिटकावणी मिकीन दिल्या. तशेंच आपल्या मतदारसंघात आपलेच वर्चस्व आशिल्ल्यान अपक्ष उमेदवार म्हूण जर रावलो जाल्यारूय आपूण वेचून येवपाक शकता असो विश्वासूय मिकीन उक्तायलो. आम सावता सीट के सावता 8 सीट घेवन केदो सरकार घडले रे, केदो सरकार घडले, केदो गोंय बद्दल केदो वाटले, गोंय चेंज केदो करतले म्हाका समजना. सो हांवें कित्याक सपोर्ट जावपा हेका लागून त्या पासत हांव तेका अल्टिमेटम दिता 1 मिनट टायम, लेट देम डिसायड. हाल म्हणपा नाका बाबा मिकी भायर सरला, मिकी काँग्रेस वोट फोडपाक वोट आहा तो तुमगे बापाय का न्हू. आम्ही ज्या काँग्रेस मतदारसंघान काँग्रेसाचो काँग्रेस जो मतदारसंघ आशिल्लो 2002 आम काबार केलो बाणाले थंय 2002 काबार केलो, काबार जालो आयज पासून तेचो ते पयले उपरांत नवी हांव बसलो. हांवें 12,000 रुपया काडली मरे बाबा. कित्याक तुमी तेंच कितें हांवें लोक काँग्रेसा हातीचेर वच मात म्हणून ते कित्याक मनाक दिनाय.
लास्ट काबार करता आसतना एक मेसेज पावपाक जाय म्हाका गोंय पोरजे काँग्रेसाक हाल्यामूच गुन्यांव नाकाय हांव तो हाल ओपनली भायर सरलो पार्टीकेन हाल म्हणा काय मी की काँग्रेसाक वोट फोडूंक भायर सर म्हूण हांव तुका 1 म्हयन्या टायम दिता 1 म्हयन्या टायम दिता कित्याक आनी टायम ना तेगे तशी आहाय इलेक्शनाक म्हणजे नॉमिनेशन बोर्डपाक 4-5 दिसा म्हळ्यार तिकेट दिताय तो कॅन्डिडेट केदो कॅम्पेन करतलो आनी केदो तिकेट इलेक्शन झुजतलो हेंचे बरें तिकेट मागपाक झुजपा जाय हेंचे भितर झुजपा जाय आनी हेंका तिकेट मेळ म्हणटा लोकांक बरें एलोकेटेड आहाय तेंचे बरें वचून झुजपा जाय मागीर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दर्यादेगेवेले राज्य म्हणून ग्रीन आणि ब्लू इकॉनॉमी मुखार व्हरपाक गोंय कटिबद्ध आसा. सागरी संसाधनाच्या जबाबदार वापरा खातीर क्लीन एनर्जी आनी शाश्वत उदरगत फुडें वचपाक जाय. हो समतोल आमचो फुडार थारायतलो, आर्थीक वाड करतलो, पर्यावरण संरक्षणाक आदार दितलो अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच 2050 मेरेन 100% रिन्युएबल एनर्जी कडेन वाटचाल करपा खातीर गोंयांत क्लीन एनर्जी रोडमॅप तयार केला अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. इंडिया एनर्जी सप्तक 2026च्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. India Energy Week has evolved into more than a conference. It is a place where the global energy commitment meets with a shared goal to move from the ideas to action and from ambitions to implementations. Goa is honored to host this important dialogue and to serve the permanent home for India Energy Week. This is not only the proud moment for Goa, it is a meaningful responsibility. At this important moment, I would like to express a deep appreciation for the visionary leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, who consistently strengthened India's path towards the energy security, energy self-reliance, and climate responsibility. Under his leadership, India has emerged as a global voice of solutions anchored in capability, confidence, and commitment. Goa has articulated a clean energy roadmap and with the vision to transition towards the 100% renewable energy by 2050. The India Energy Week 2026 will support tourism services, local entrepreneurs, and employment, contributing directly to the regional growth. This event will not only generate the discussion inside the conference hall, but also creates the opportunity behind them, benefiting the local community and strengthening the Goa's position as a global destination for the dialogue and development in green economy and blue economy, the Goa's dual responsibility. As a coastal state, the Goa is committed to advancing both green economy and the blue economy. We believe clean energy and sustainable development must progress together with the responsible use of ocean resource. This balance will define our future, where economic progress supports the environmental protections and developmental strength resilience. India Energy Week 2026 is a moment for partnership. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून काणकोणच्या एका व्यावसायिक 5 लाख रुपयांची तोपी घाली. ह्या प्रकरणात गुन्ह्या फाट्यान सूरज पेंडसेक अटक केली. दुबाविचाचेर हाचे आदी गोंयांत 8 आनी कर्नाटक आनी महाराष्ट्रात दरेकी 1 गुन्यांव नोंद आसा. वास्को शारात पे पार्किंग लागू करपाचो मुरगांव पालिकेचो प्रस्ताव सध्या स्थगीत केला. थळाव्या लोकांकडल्यान हाका तीव्र विरोध जाल्या उपरांत येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हो प्रस्ताव फाटीं घेवपाचे निर्देश दिले. शारात सोबितीकरणाची कामां सुरू आसात, तातूंत पे पार्किंग सुविधा केली जाल्यार नागरिकांची गैरसोय जातली. सोबितीकरणाची कामां पुराय जाल्या उपरांत पे पार्किंग सुविधा जातली अशें पालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगलें. म्हाका मेन सांगपा जाय, हांवें एक लेटर केला चीफ ऑफिसराक हरमोगा म्युनिसिपल कावन्सील. पे पार्किंग जे तेणी येवजिला, कावन्सिलान येवजिला ते सारखे ना आनी हांव हो प्रश्न हांवें हेजे कडेन मांडला चेअरपर्सन ऑफ MMC, दॅट इज गिरीश बोरकर, एज वेल एज ऑनरेबल MLA श्री दाजी सावकर, तेकाय सांगला. इनफॅक्ट आय एम गिवींग ऑफिशियली अ लेटर, कित्याक
if you do the pay parking now, it will become infructuous. No contractor will be able to collect the fees because beautification works are going to start shortly. Once the beautification work starts, this will take almost, I think, a year, roughly about a year or little less than that maybe. But ते काम चालू असताना पे पार्किंग कशें करपा जाता आनी ते झोन आहा ते सारखे डिमार्केट करपा जाय नाजाल्यार वास्कोकारांक त्रास जातले. माझे कॉन्स्टिट्युएन्सी कशें लागता दाबोलकार सगळे वास्को जेन्ना वयता ते पार्किंग करता सडनली आतां दे नॉट यूज टू इट. दे शूड फर्स्ट पब्लिसायज इट ऑल्सो. सडनली दे आस्किंग पार्किंग फीज आनी केस्तांव जायत आसा. आमकां ही केस्तांवय जाल्ली नाका. वी डोंट वॉन्ट कन्फ्युजन बिटवीन मोटरिस्ट और मोटरसायकलिस्ट फॉर पे पार्किंग. And as against the beautification works which are being carried out at the moment, you just cannot have implement this pay parking. So put it on hold for the moment. नो आतांच आमकां लेटर येयला मिनिस्टर मोहन सराचें आनी जेन्युअन आसा. तेणी जे सांगला कित्याक हांगा पार्किंगाचो इश्यू आसा आनी नेक्स्ट विका भितर आमदाराचे ब्युटिफिकेशन वर्क चालू जातले. टोटल स्वतंत्र पद आसा ताचो ब्युटिफाय जातले पूण खंय तरी गाडयो पार्क करपाक प्रॉब्लम जातलो. पूण तेणी लेटर केला खंय तरी हें मातशें होल्ड करून जशें आमची कामां ब्युटिफिकेशन काम वास्को तयार जातलें मागीर तुमचो तो कॅरी फॉर्ड तुमी तुमचो कितें आहा तो पे पार्किंग तो तुमी सुरू करूंक शकता. पूण आमचें कितें जालें एका आमी ह्या प्रोसिजराक आमी 2 वर्सां काडली कित्याक खंय तरी आमकां जाय आसलें वास्को शहर हो एक बरो हें आसलेलो पोर्तुगीज टायमाचेर एक वेल डिजायन आसलेलो म्हणून आमी खंय तरी लोक खंयचीय पार्क खंयी करतले म्हणून आमी एक स्टार्ट केल्लेली. पूण आतां जशें लेटर आमकां मिनिस्टरान केला जेन्ना ब्युटिफिकेशन जातलें काम जाल्यार लोकांक गाडयो पार्क करपाक त्रास जातलो. आता नदर मारूया दक्षिण गोंयांतल्या गुन्ह्या अपडेटांचेर. वारका घोळे वखदांच्या संदर्भात पोलिसांनी 2 जाणांक अटक केल्या. दुसऱ्या प्रकरणात कोल्हावांतल्यान बेपत्ता जाल्ल्याची माहिती मेळिल्ले अल्पवयीन चली उतोर्डात सापडले. एनआयटी कुंकळ्ळेत चोरी प्रकरणातल्या आरोपींचोय पोलिसांनी सोद लायला जाल्यार काणकोण हांगा कारवारांतल्या एका दुबावीत चोरान इस्रायल बायलेची 2 भांगराच्यो सरपळ्यो चोरिल्ल्या प्रकरणात पोलिसांनी अटक केल्या. पळया. राज्यात गुन्यांवकारी घडणुकांनी भर पडत आसा. काणकोणा एका इस्रायली बायलेच्या गळ्यातली सरपळी चोरपाच्या प्रकरणा संदर्भात 23 वर्साच्या तरणाट्याक पोलिसांनी कारवारा अटक केल्या. ताचे कडल्यान 2 भांगराच्यो सरपळ्यो जप्त केल्यात. कानकोन में 3 दिन पहले एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था जिसमें एक इजरायली लेडी के पास से एक सस्पेक्ट आता है और उसके गले में 2 चेन थी, उसको स्नैच करके भाग जाता है. तो उसके बाद हमारी एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोगों ने उसको नैरो डाउन करके उसको कारवार से उसको पकड़ा और उसके पास से प्रॉपर्टी भी रिकवर हुई. साथ ही साथ हमने एक और जो रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको भी हमने उसमें पकड़ा है. ठीक है. तो टोटल वर्थ जो थी चेन्स की वो लगभग 1,35,000 रुपये थी. उसको कहाँ पे पकड़ा? उसको हमने कारवार से पकड़ा. और जो ये अक्यूज था ये इसके अगेंस्ट ऑलरेडी 7 केसेस कर्नाटका में अक्रॉस डिफरेंट पुलिस स्टेशंस रजिस्टर्ड है. सोमारा कोलवाचे एक ल्हान पिरायेची चली बेपत्ता जाल्ल्यान ते चलयेचो सोद पुलीस करताले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मंगळारा उतोड्डा वाठारांत चली सापडिल्ल्याची म्हायती पुलिसांनी दिली. कोलवा में 26 तारीख को एक किडनैपिंग एक मिसिंग गर्ल चाइल्ड जो कि 14 साल की लड़की थी उसकी कंप्लेंट आई थी. तो चूंकि वो 14 साल की थी, माइनर थी, इसलिए हमने उसकी इम्पोर्टेंस दिखाते हुए उसकी इमीडिएटली FIR रजिस्टर की और आज उसको ट्रेस कर लिया गया. ठीक है. उसको ट्रेस किया गया उतोडा से, वेडना से. मजगती कुंकळच्या एनआयटीत चोरी जाल्ल्याची केस नोंद जाल्ल्याची माहिती दक्षिण गोंयचो SP टिकम सिंग वर्मान दिली. दुबावीत चोर एनआयटीत भितर रिगून 9 लॅपटॉपांचेर हात साफ केल्ल्याची माहिती मुखार आयला. पुलीस सध्या चोराच्या मागार आसात. एक केस रजिस्टर हुआ था थेफ्ट. एनआईटी में एक इंसिडेंट हुआ था थेफ्ट का जिसमें एक आदमी अंदर घुसता है और लगभग 9 लैपटॉप चुरा के जाता है वहाँ से. तो उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है. वी आर होपफुल दैट विल कैच द अक्यूज सून. ठीक है. बाकी का एज सून एज विल गेट समथिंग विल डेफिनेटली अपडेट यू. जाल्यार वारका वाठारांत पुलिसांनी धाड घालून 2 जाणां कडल्यान MDMA चरस ह्या नांवाचे ड्रग्स जप्त केल्यात, जाचे मोल सुमार 2 लाख आसा. पुलीस फुडलो तपास करतात. कोलवा पुलिस स्टेशन के वारका एरिया में एक रिलायबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर रेड की गई जिसमें 2 लोगों के पास चरस और MDMA मिला जिसकी टोटल वर्थ अराउंड 2 लाख रुपए है, जिसमें टोटल 8 ग्राम MDMA और 2.5 ग्राम चरस के आसपास मिला.
तो वो अरेस्ट किए जा चुके हैं और बाकी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें कि उन कहाँ से लिया वो सब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो कंजम्पशन के लिए लिख रहे हैं। ओके, किसी पार्टी वगैरह कुछ चल रही थी? वहाँ एक पार्टी चल रही थी। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। तुये हॉस्पिटल अर्धवट सुरू करचे न्हय, कृती समितीन मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारा वांगडा बसका घेतिल्ली। हॉस्पिटलाच्यो सगळ्यो सुविधा टप्प्याटप्प्यान उक्त्यो जातल्यो आनी तांच्यो सगळ्यो मागण्यो पुराय जातल्यो। तुये हॉस्पिटल जीएमसीत लिंक करतले तशेंच पेडणेच्या भुरग्यांक प्राधान्य दितले अशें मांद्रेच्या आमदारान आश्वासन दिलें। पळयात। सध्या हॉस्पिटलाचो इशू आणि आताच तुमकां हे कृती समितीचे मेळून गेला, कितें हॉस्पिटल केन्ना जातलें सर सुरू? पळय, हॉस्पिटल बेगिनात बेगीन कमेन्स जावपाची गरज आसा, कित्याक 6 म्हयने जाले बिल्डींग रेडी आहा आनी परत जर 6 म्हयने उरत जाल्यार थंयसर परत डॅमेजीस जातले, परत लॉस जातले, परत रिटेंडर करचे म्हणल्यार टायम लागतलो। सो ओपीडीज आमी स्टार्ट करतात आतां। मॅक्झिमम स्टाफ आहा तो आमी पेडण्या तालुक्याचो घेवपाचो प्रयत्न करतात। कृती समितीन आपलो रोल प्ले केला, नो डावट तांकां एक हें आसलें की हे हॉस्पिटल बेगिना बेगीन स्टार्ट जावं, कित्याक ऑलमोस्ट 12 वर्सां जालीं आनी 5 वर्सां अशीच पेंडींग आसली आनी फुडें आतां आमी ऑलमोस्ट कंप्लिशनाक पावल्या, हँडओव्हरूय जाला। फक्त इक्विपमेंट्स आनी स्टाफ रिक्रुटमेंट घेवपाक प्रोसेस तो चालू आहा। तो सगळ्यांचो कलेक्टिवली हेतून उरला। हे श्रेय फक्त कृती समितीक, आमदाराक ह्या एंटायर पेडणे तालुक्याक श्रेय वचोंक जाय, कित्याक सगळ्यांचो डिमांड आसलो आनी सगळ्यांक गरज आसली ही तुवें हॉस्पिटल सुरवात जावंक जाय। त्या प्रमाणे आमी जाता तितलो मॅक्झिमम फेज वायज फूल फ्लॅश, आतां अजूनय सांगता, म्हाजी पयलीं पासून डिमांड आसली की हॉस्पिटल फूल फ्लॅश जावचें, पूण फूल फ्लॅश जाताना ते एकदांच जर करून रावले जाल्यार ते डिले जायत रावतले आनी ते टायम वाडत वयतलो। ताका लागून फेज वायज आमी ते कंप्लीट करतले। म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना येतले तेन्ना टेंडर जे 2 आउट जाले ते कितले टायम ड्युरेशनान कंप्लीट जातले। परत आमची मागणी आसली की एडमिनिस्ट्रेटीव पार्ट सगळो आतां जीएमसीन हँडल करचो। त्या प्रमाणे आमी जीएमसी रिक्वेस्ट करतले सीएमाक की जीएमसी थ्रू हे सगळे हँडल जावचे आनी त्या प्रमाणे आमी फूल फ्लॅश जो आमची डिमांड आसलो आनी जीएमसी लिंक हॉस्पिटल हे डेफिनेटली जातलें। म्हणजे तुमकां जाय तशेंच हांवें सांगलां, तुमकां जाय तशेंच नांव दिता, तुमकां जाय तशेंच हें करता, म्हणजे जीएमसीचे डॉक्टर हांगा येतले, तांकां ऑर्डर काडटा, आयज म्हणजे जॉयन जातले, म्हणजे हांगासर येवप तेंच्यांनी। ते जातकच नर्स जे वॉक इन इंटरव्यू जाल्यात तेन्ना म्हणजे फाटल्या दिसांनी 100 घेतलेले पळय, आतां वेटिंगेचेर आहा ती कॅम्पूय परत हांगा घेतात आनी हांगासर दितात। आतां एक अशें परमनंट हे पोस्ट कॉन्ट्रॅक्ट परमनंट आमी रिक्वेस्ट केला, म्हणजे आमची पेडणेकारांक मागणी आसा ही लोकल्सांक स्थानिकांक आमच्या प्रायोरिटी मेळची म्हणून। सो एडवर्टिजमेंट आउट जातली, कित्याक ऑलरेडी हे जाला, एप्रूव्ड जाला, फायल पास जाल्या। सो डॉक्टर्स, परमनंट डॉक्टर्स घेवपाक आनी नर्सीस घेवपाक एड आउट जातली। सो ती एड आउट जाल्या उपरांत आमच्या भुरग्यांनी म्हाका हांवें रिक्वेस्ट केला प्रायोरिटी आमच्या पेडणेच्या भुरग्यांक दिवची म्हणून जाली। हडफडे प्रकरणात आता मेरेन सरकारान पंचायत सचिव आणि सरपंचाक धरला, मात इतली वर्सां थळावो आमदार वोग्गी कित्याक? ते बेकायदेशीर क्लब चलोवपाक परवानगी कित्याक दिली असो प्रश्न आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पाशेकोन विचारला। गोंयांत जायते बेकायदेशीर वेवसाय चलतात, तांचेर सरकाराचें नियंत्रण ना। वेर्णा लुपीन फॅक्टरी फाटल्यान अश्योच बेकायदेशीर इमारती आसात। एका म्हयन्या भितर सरकारान याची चौकशी करची, ना जाल्यार कोर्टात याचिका दाखल करतलो म्हणून मिकी पाशेकोचें म्हणणें। कोणागेलो पूत, कोणागेलो चेडो, कोणागे पाय, 25 जाण मेले वयर आरपोरा। आतां हांवूय पळयतालो न्यूजाचेर, न्यूज येताय, आमी मॉनिटर करताय, बाबा लोक म्हणटालो बिगी आयज कितको उलयता, पयलीं उलयनासलो, कित्याक लोकांकूय कळपाक बरें बाबा ते सिक्वेन्सीस कितको हालले ते। तुमकां कळ्ळें आसतलें बाबा सेक्रेटरी भितर गायलो पंचायताच्या, सरपंचा भितर गायलो, रेड मारले आतां। पूण हांव एक आमदार आसलोलो, हांव आमदार आहा जाल्यार म्हाका दिसता म्हज्या मतदारसंघात 7 गांवां, 7 पंचायत आहा आनी 7 पंचायताक हाला कितें तरी जाता आमकां खबर आसता। येदोळ कमर्शियल क्लब चलतालो सॉल्ट पेनान, आतां आमदार आमकां नको म्हणटा आनीक ते सेक्रेटरी म्हाका दिसता बेतालबातीच्या गांवांत 4 वर्सां जाल्ली ना सारकी, पूण 5 सेक्रेटरी गेले, 5 सेक्रेटरी
सो हो बीच बाय क्लब बीच बाय रोमियो लायन म्हणटा तो क्लब आतां इतली वर्सां चलता. आय वॉज सरप्रायज लोकल MLA तो क्लब आहा म्हूण खबर ना, इलिगल आहा म्हूण खबर ना म्हूण, आनी हो सरपंच आतां क्लोज. सो आतां हे सगळे बेड घाता सणा सेक्रेटरीची गायले, सरपंच गायलो, कोण सेक्रेटरी आलो त्या टायमार कोण जाणा. एक गांवांक एक मतदारसंघात 5-6 गांव आहे. पंचायत एफेक्ट कितको चलता, कितून कमर्शियल ऍक्टिव्हिटीज चलताय. हांव एक इन्सिडेंट सांगता तुमकां, आनी तो गरजेचो. हेच पयलोय हांवें काडलेलो आनी हांव आतां हें सिरियसली घेतलो. आनी गव्हर्मेंट हेचेर एक्शन घेयना जाल्यार हांव कोर्टाक वयतलो, PI वयतलो, आनी म्हाका दिसता हांव गव्हर्मेंटाकूय पार्टी करतलो, आमदाराकूय पार्टी करतलो, आनी कोण आहाय तितल्याकूय पार्टी करतलो. आनी हिंग तर कितें लँडस्लायड जालें, ओके बिल्डिंगा उच पेटलो, तिका लोकांक धांवपाक मेळपाना. कित्याक तिका एक्सेस पासना, मोटराचेर एक्सेस ना. एक फायर ब्रिगेड वचपाक रस्तो ना तिका. तेका कितको लायसन्स दिल्या, इलेक्ट्रिसिटी दिल्या, उदक कितको दिला, तेका परमिशन नाय, प्लॅन नाय तेका बिल्डिंगाक. ग्राउंड प्लस 4 बिल्डिंग मारलो आहाय. आनी त्या बिल्डिंगांनी जो इतलो इंडस्ट्री स्ट्रीटार लोक आहा, आनी खुदको न्हू ह्या आमदाराक गेलो सायको फ्लॅश ब्लड रिलेटिव्ह तिंगा ती एम्प्लॉयमेंट एजन्सी चलयता, लेबर सप्लायर चलयता. आनी एक सगळे म्हाका दिसता तेकोडे सुमार 1000 सुमार तेकोडे लेबर सप्लायर चलयता एजन्सी दिलो आहा. आनी हे सगळे त्या बिल्डिंगान रावताय. म्हाका दिसता एकूच बिल्डिंगा उच पेटोवं टाटा करून सगळे बाकी आहा तेंकाय उच पेटलो. सरकाराक एक वॉर्निंग दिता, येसो लो आयज ही गोश्ट जाल उपरांत, येसो टेरिटरी जाल उपरांत लोकांक गव्हर्मेंटान कोण सेक्रेटरी सरपंचाक अरेस्ट करपाक व्हरना. येसोले गोडणी जात पयले हे सरकारान हेची चवकशी करपाक व्हरना. सकाळच्या खोबऱ्या बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.